19 डिसेंबरा खातीर म्हूण परेड करपाक ह्या भुरग्यांक आदी 4 ते 5 दीस पणजे कांपालार ही अशी प्रॅक्टीस करची पडटा। 15 ऑगस्ट आनी 26 जानेराकूय होच प्रकार। ही भुरगीं काणकोण 70 सारकेल्या गांवगिरे तालुक्यांतल्यान पणजे येवंक फांतोडेर 4-5 उठून तयारेक लागतात। तातूंत सकाळ दनपारां वता पाराची परेडीची खडतर प्रॅक्टीस आनी भुकेर पोटाक कितें पडटा पळयात। गोरवां तरी खातलीं। Get tired after marching, after standing for 20 minutes or 30 minutes. We get tired. So after that we require a lot of energy. We go back to our school to continue our study. So students have to bring their additional tiffins to fill up the stomachs, and later on, so that's not enough for us. After that you get refreshment. So it is enough. The refreshment is not at all good. Okay. Not good at all. We don't eat properly. We just don't eat it. So क्वालिटी नासता एक म्हटल्यार, दुसरें म्हटल्यार क्वांटिटी सुद्दां आमकां काय मेळना। विकणां मेळटा, विकणान काय आमचे पोटाक सुद्दां लागना ती, आनी दाळ बीन अशें काय बरें नासता, इतकें क्वॉलिटीक काय मेळना। फंगस आसता भिकणांनी सुद्दां, आनी ती फ्रूट दितात ते बीन कुसलेले आसता आनी नाल्यार कितें तरी जाल्लेले आसता। गोंयचे 50 जातली, गोंयची 10 बीन बरी आसता। सगळे पाड आसता तेजे, थंयच्यान कोणाचेच पोट भरना दिसता। क्वॉन्टिटी मातशी आसल्यार चलता, पूण बरी क्वॉलिटीचे आसपाक जाय। फूड शूड बी क्वॉलिटेड। ज्यूस बी दिवपाक जाय अशें। ट्रॉपिकल बनाना बी मेळपाक जाय। भुरग्यांक खाण खंय होम सायन्सीच्या न्यूट्रिशनरान सांगिल्ल्या प्रमाण दितात। 26 जानेराक बदल करपाचो यत्न करता म्हूण खेळां आनी युवा वेव्हार खात्याची सहाय्यक संचालक आतां सांगता। 26 जानेवारी आमी ट्राय करतले चेंज करपाक। हे आमी पळय डायट दिता भुरग्यांक, ते एज पर द सजेशन ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट ऑफ गोवा होम सायन्स कॉलेज। हो आतां भुरग्यांच्या मानवाधिकाराचो प्रश्न जाला। 26 जानेराक रिफ्रेशमेंटाचो मेनू सुदारतलो म्हूण आतां अधिकारी उलोवन दाखयतात। प्रजासत्ताक दिसूच न्ही, फुडलो 15 ऑगस्ट स्वतंत्रताय दीस आनी फुडल्या 19 डिसेंबराच्या मुक्ती दिसाच्या परेड प्रॅक्टिसेचेरूय आतां भुरगीं पालक शिक्षकां बरोबर प्रुडंटाचीय नजर। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आनी विश्वनाथ नेने।